आज आम्ही येयले असा भाटी काय बरं व्ह्यू पळयात. बाबल 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 बरोबर येतं बायक सद्याक आम्ही वयता नेत्रावळी वयता मरे. नेत्रावळी वयता आम्ही. आणि कशी येता ही सफारी कशी येता चलोवपाक? हा कम्फर्टेबल ड्रायव्हर बोला सर्विसिंग प्रॉब्लेम हा गाडी कितें टाटाची सर्व्हिसिंग प्रॉब्लेम आहे बाकीचे ओके हा गाडी टायर कशी सो ही एमएलए विरेश बर्गराची सफारी सद्याक आमी बसल्या. हो मातसो फाटल्यान फुडले बी आमी तुमकां दाखयता आमी. ना मातशें हो पळय हो फाटल्यान तुमी पयला तेजे फाटल्यान पुला फाटल्यान पळय सामको आनी हेवटेन एक बरें ट्राफीक चड ना खाली निसर्ग रम्य वातावरण म्हणटा पळय तशें सुशेगाद 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 गोंयकार म्हणटा तशें सुशेगाद तुमचे सांडाचे गाडयो दिसता. गाडयो बिजी दिल्ली जावपाचें उरलां आतां. दिल्ली जावपाक मायग्रंट इन्फ्लुयन्स चड उरता ते गार्बेज हांगा एक गार्बेज म्हणून दिसना. रोड सायड गार्बेज रोड सायड मायग्रंट कॅप्चर केल्ले वेंडर्स हांगा पळय सुशेगाद दोनी सायडीनी वातावरण निसर्ग गाडयो तुय पयरी थंय आनी सायडीन पिंपळ पळय केद व्हडलो पळय पिंपळ पळय प्रतीक एक हाताळटा. हे पण उदकान बीन आतां सद्याक आमी पावल्ले आसात चावडी म्हणटाले बरें थंडी. सद्याक हांगा मातशें रस्त्याचें काम चालू आसा दिसता. कुळागर पळयतात तुमी माडयो कसली दिसता काम ह्यो सामकी कूल. तुमची गाडयो बेडे तुमची गांवांक बिल्डिंगो दिसता तुका हांगा? तुमची गांवां कशी दिसता आनी हांगा कशें दिसता?